हे देवा राखणदारा, हे देवा राखणदारा, विकत गाव, जमीन, घरा, शेता, भाटा, राना, वना, गोड, पिपर, रुखा, पेडा, जमीन, जोता, दाय, राग गावा, हे देवा राखणदारा, देवा राखणदारा, भूता, खेता, वैऱ्यांग, धाक, पोट, पाणी पेजे, कागदी, विडी, रॉड, सूर, सोरो, गावचो दिवो, आलशिरो, सांबाळ, वाट, शीम, उमरो, सगळं सांबाळ देवा, देवा राखणदारा, बावरे बाबा. आमचे मूळ हळण, आम्ही हळणचे सावन म्हणून हांगा अणखण्या येयल्या. तेन्ना हो अणखण्या गांव हो हळणाक पंचक्रोशीत येतालो. मूळ अणखणा हो गांव तेच्या उपरांत जालो. पयलीं हळणाची वाडी आसली. तेन्ना आमचो पुर्वज काळ सावंत हो हे सगळं पळयतालो. सावंतवाडी राजवाड्यातून तेका ते दिल्ले, ते मानदंड म्हण आनी कितें म्हण अशें तेका दिल्ले. ते नायक आमकां हळणाक पावले म्हणटा आपूण. ते काळ सावताक मेळ्ळ्या. काळ सावतान आपूण आनी आमचे बाकीचे आतां सावन आमची फॅमिली आहा पळय तांकां अणखण्यात धाडले. हांकां गांव स्थापन करपाक दिलें. आनी आमच्या वांगडा येताना हरिजन फॅमिली हे जे आमच्या वांगडा तेन्ना आयल्या आनी सुतार हे आमच्या वांगडा आयल्या आनी असो गांव स्थापन जालो. तेज्या उपरांत आतां आमकां राखणदार म्हणून आमचो तेन्ना आमच्या बरोबर कागुळशेळ आयलो. कागुळेश्वर हो आमचो म्हणजे आमचो राखणदार सावतांचो म्हण तो तेन्ना आयलो. तर तेन्ना कागुळशेळाची ख्याती सांगपाची म्हणजे कितें, ताका आमी जर सांगले हा बाबा अशें बरें ना काय ना, हे आमकां गूण घाल, तर ते ताका फक्त सांगणे दिले काय जाले तो आमकां गूण घालतालो. आनी आमचे पयलीं पुर्वज शेतां बितां करताले, तुरवो लायतालो, लेट जालो काय जालो तर तांकां तोरान घरा कडेन पावतलो, तुमी वचा म्हणटालो आनी घरा कडेन पावयतालो आनी उरलेलो तरवो आपूण स्वता लायतालो. तो कागुळशेतलो देव म्हणटात ना, तो आमच्या जाणट्या पासून तो भाकेक आसलो. म्हणजे केन्नाय जापेक पावतालो. आमच्या जाणट्यांक म्हणजे आमचे जाणटे सांगताले तांकां हाडून जर केन्ना रात बी जाली जाल्यार हाडून सोडटालो. की एकाद्रे एक दोन कुणगे जर तरवत जर लावपाचो रावलो आनी तेंच्यांनी जर सांगलो आतां हे रवलें हांव लाव, तर एकदां कितें जालें ना, दोन कुणगे रवले लावपाचे रवले म्हणटा कितें जालें, हे आतां तूं लाव. आनी कितें येता ते हांवें अशें लावपाचें ना, ते उपाट रवले. उपाट रवले तेन्ना ते लायले आनी सांगले आनी येयले ते घरा येयले. आपण मागीर परते दुसरे दिसा गेले पण अशें कितें देवा केलं म्हणटा देवा कांय चुकलां आमकां म्हणटा परते तेणी ते सारकें करून दिले. ते इतलो तो म्हणजे आमच्या केन्नाय जापेक जाणट्याचे पावा तो, आनी आमच्या बापाय पर्यंत तो पावा आनी आमी शेती बिती तशी करूं. आमचो घोडो देव, गोरवां व्हरताले आमी. घोड्याक थंय सांगलें काय ना की बाबा ही आतां गोरवां सांबाळून आमी तुज्या पांया कडेन बसल्या म्हणून, जाल्यार ती गोरवां कोणाच्या भातांत न जाता खंय चुकले जाल्यार तूं हाडून हें करतालो. हो अनुभव आहा. नाडकाक वयताले आमी, भयण आनी हांव. तेन्ना आमी दोगांच वयतालीं आनी आमकां दोगां आमी खबरी वयता. आमच्या वांगडा कोण देवा आतां म्हटल्यार आमी नाडकाक पावतले कशें, कित्याक मदीं एक मातशी अडचण आहा, व्हळ एक आसा. म्हणटकूच फुडें कोण तरी उजवडी घेवन चलता, असो उलयता आवाज येता, चलता घमघमाट असो वास, कितें थंय पावतकूच वास येता तो म्हणजे मसाल्याचो बी असो वास, आनी फुडें घेवन हे चलता. आमी म्हटलं आतां वयता गो तूं म्हटलं, कोण तरी म्हटलं फुडें वयता उलयत उलयत. तेच्या फाटल्यान आमी ह्या देवाच्या नांवार कसलो आमकां पळय. नाटक काबार जाली. परती आमी दोगांच, वांगडा कोण ना. वचपी मनीस त्या वाटेन हेसान इब्रामपुरा वचपाक गेले, आमी येवपाक गेले. आमी येवपाक गेल्या उपरांत आमकां तुका परते तेणी उजवडी घेवन फुडें चलता. तेच्या नेटार आमी येयले. आमकां रस्त्याक हाडून ते आरकां आमचे पळय आसा न्हू, थंय येयले आमी. वाटेक बरें येयली. आतां बाबा तूं आमकां म्हटलं सोड घरा कडेन म्हटल्यान तो फुडें येयलो, गेलो फुडें, बरो फुडें चलता असो दिसलो आनी हें केलें तेणी. होच आमचो
रायकार जो असा हो त्या रायकाराकडे आम्ही भट देवचो ना त्या जाग्यार एक पणस असलो तो पणस कुपळान पडलो तो 2-3 वर्सां तो सजरवलो तो आमचो एक हिसलो माणूस योग त्यांनी तो पणस हाडलो तोडून पण 2-3 वर्सां जाल्लो तो ताबड ताजो न्हू म्हणजे केद होतो आणि बाकी त्या कुसलाला तर तो त्याने खट्याची बागतो केलो तर त्या बागट्यार ताका उखलून आपटूंक लागलो म्हणजे त्या देवळाकडे त्यांनी सांगणं केला कारण देवाकडे पडसळा घातला त्या देवान मग ताका सांगला म्हणजे हो रायकाराच वारा येना त्याच्या यांनी ताका सांगला त्यांनी त्या जाणट्यान मग सगळ्यांक आमकां भजनां सुनू उबे करून ते रेस्ताराटीचा सांगणं केला ताका बाबा ह्या आमच्या औषधाचा झाड म्हणजे त्याच्या वारा येता तो आमकां सगळ्यांना गुण काय जाता हे आमचा औषधाचा झाड ह्या झाडाक त्या सोड तो सुनून त्याच्यानंतर तो बरो जालो. ह्या हडे आमच्या शेतांनी एक हो आता सांगलो तुमकां देवाची तळी आनी ती थिसर आमचें शेत आसा तर शेत आसा म्हणटकूच आदी आमच्या बापाची स्टोरी आहे बापाच्या कारकतची त्या बाप आमची त्या वक्तार शेती बिती खूप करी तेव्हा आता भात गावात नसला सोंपला गावात तर थिसर त्यांची एक पुडी कोणते तरी ते असले तर तो जो सोडल्या आणि गावात हाडूंक वायट म्हणून तांकां बश्टा जाता काय बांधले म्हणजे त्यांनी कांबळ अशी घातली आणि त्या कुडयेच्या गावात एकदा ओडला 2दा ओडला 3री कुडी ओडटा म्हणसर उजोडी पेटयल्या ती तरी त्याची बापान तशीच ती कामं गावात ती साडला कांबळ अशी ओडली आणि घरा येयलो अशी बापान म्हाका स्टोरी आपण आपण स्वतः घडलेली सांगली आहे तर ते हे देवाचो आमच्या ह्या असं चमत्कार असे आहोत खोटा करताल्या ते केव्हाच सोडिनत तुला ताका सांगल्याशिवाय तो नाल्या काय आता म्हाका अशें सांगलें तसं तूं रायकार होतोच थिसर ताका जर काय ते हटक विचार काय तरी तूं केलें जर तर तो त्रास करता ताका शरण येवंक जाया आनी म्हावंक जाया इतकें तेचो बघितलो पावता जाला इतकें. आणि आणखी राखणदार रायकर हा आमच्या बघण्यात लहानपणात आम्ही जेन्ना बाहेर न्हिदताले तेन्ना तो दाणो बिणो मारता आवाज येतालो त्याचो रातचो हे आमच्या बघण्यात म्हणजे तेन्ना खूप लहान आसतना ओमय तळेकर हो आम्ही इश्कोला वयताले तेन्ना चलत वयताले हांगा इब्रामपूर तेन्ना ते वाटेरूच मेळटा ते इब्रामपूर थंय आमी ताका पांया पडून फुडें वयताले आणि येता आसतना आमी जर कितें समज हे आसात कितें परीक्षा आनी कितें आहा तर ताका साखर दवरताले वा पास जावनी म्हणून म्हाज्या बघण्यात आमी सुद्दां 10वीत आसतना ताका थंय साखर दवरून एग्जामीक गेलेले हांव सांगपाचें म्हटल्यार हे राखणदारांचे हे आहात म्हणजे प्रचिती आहा कशी या ती. सात वर्सां जातली खबरी की ती मस व्हॅली एक सांजचो एक अरावंड 7चा टायम आसलो काळोख जावपा आयिल्लो मस व्हॅली पण आमकां थंय गेल्यार वासरू मेळना जालें आमच्या सगळ्यांनी वचून सोदलें जाल्यार वासरू आमकां मेळना आमकां वासराचो आवाज येवपाक लागलो पण वासरू मेळना मागीर जेन्ना आमी येवन चवकशी केली घरा कडेन देवा कडेन आमच्या तेन्ना अशें कळ्ळें की आमकां की त्या देवा कडेन थंयसर ते राखणदार आसलो तेजें कितें तेजो आमी सारको याद उगडास करूंक ना म्हणून तेणें राग धरला कळ्ळें अशें जालें म्हणटकूच आमी कितें केलें देवान सांगलें ते हिसपान ताका पानाचो विडो म्हणटात हें दवरून चूक मागली तेजी आनी दुसरे दीस आतां सकाळीं वचून सोदून हाडपाचें म्हणून केलें आमी जाल्यार सकाळीं उठ्ठा जाल्यार तें वासरू म्हशीच्या फुड्यान आनी ही म्हशीच्या फुड्यान ते येयले म्हटल्यार आमकां अजब दिसपाचें कारण अशें की ती एरिया ज्या मस जाग्यार व्हॅली ती अरावंड 2 किलोमिटर आसली आनी तेच्या मदीं एक व्हळो पडटालो आनी व्हळाक उदक आसलें मदीं एक कॅनल पडटालो आनी तें वासरू न्यूली बॉर्न वासरू केन्ना थंय पावोंक शकनासलें आपूण म्हूण ताका कोणें हाडून पावयल्या शिवाय आनी देवान सांगलेलें आमकां की अशें कर तुजें काम जातलें म्हणून त्या हिसपान ते आमी सकाळीं उठोन 6:30 जर उठोन जर सोदपाक म्हणून भायर सरले जाल्यार पळय जाल्यार ते वासरू म्हशीच्या फुड्यान आहा ह्यो सामको लेटस्ट इन्सिडंट जो हांवें पळयल्लो. पयलीं जाणटेले म्हणटले कित्याक आमचो तो जल्मी देव आसलो ना तो तिनं असो येतालो येयल्या उपरांत तो थंय तेंच्या आमच्या हेच्या कडेन थंय बेला कडेन म्हणून थंय एक दांडो मारतालो तेच्या उपरांत येयल्या उपरांत आमची ती एक दांत्याची म्हणून एक चूड जातली थंय तो दांडो मारतालो आनी मागीर तो सकयल असो फिरांक येवपाचो.
आम्ही बारीक असताना आमचं बापूस घेऊन तेव्हा तुझा न्हू 12 रातच्या 12 सारखो खूप दाणो वाजत आमच्या घरापासून जाय. आणि तसंच 5 सुमार रातच्या 3 सकाळच्या 5 ते आपण खबर असं म्हणजे आम्ही येते असताना बाबा आमचं घेऊन ते आमचं बसवून आम्ही रातच्या 12 आणि सकाळचं 5. आमचे ते झाड याने दाखवलं असतं झाडापासून आता काय आला बुरशे पान झाला म्हणून आता काय आवाज येणार ना. आमच्या दारासून जाय सारखो 12 खूप वेळ सारखे 12 आणि 5. हां ना दिसते ना पण ना दिसतं पण सारखं आवाज ऐकू त्या वक्त आम्ही बाबा आमचं सारखं एकच असं नाही त्या वक्त आमचं घर बारीक नव्हतं दारासून आमचं जाय ते झाड असं मोठे नव्हतं त्यांनी दाखवलं ते झाडच आमचं मेन ते फक्त दाणच वाजा 12 आणि कोंबाडी 5. देवाचं एक म्हणजे तुमकां चमत्कार हो सांगपाचो म्हटल्यार आमचो चुलतो हरी सावंत म्हणून हो आमच्या घराणा म्हणजे गोविंद गांवकार म्हणून तेन्ना आशिल्लो गोविंद नायक म्हणून तेंच्या वसऱ्यार न्हिदलेलो देवाच्या रुमाच्या कुशीक आनी ताका ते अडचण जाता म्हण ताका उखल्लो देवान आनी सायडीक दवरलो खळ्यात दवरलो हरान. म्हणजे ह्या आमकां आमचे पूर्वज म्हणजे ते हरी भाऊन आमकां तेन्ना सांगलेला आनी तेजो चेडो हेणी म्हाका अशें सांगल्या तेजो हो एक घडलेलो चमत्कार आहा थंय म्हणले हे म्हणजे दृश्टांत न्हू तेणी तो पयलेलो आनी ताका तेणी सांगलें सायडीक न्हिज म्हणून ताका अडचण जाता म्हाज्या वाटेर न्हिजो नाका म्हणून. की आमचे मेन कूळ घर आहा पळय थंय आमी न्हिजो ल्हान आसतना ते आमकां मातशें खबर आहा. थंय वाटेर येयलो काय तो दांडो मारी आनी पूण तो आमचो रांयकार दांडो मारी आनी हांगा आनी तसोच आमकां ते आमचे मेन गांवकार होतो कूळ घरांतलो तेका हटकी आनी थंयसून हटकून जालो काय आमच्या बापाय येवन हटकी चला मरे देवळांत येयनात ना असा आनी मागीर तो पोद्दाराक हटकी मागीर 2-3 वांगडा घेवन जाय तो फुडें आपूण फाटसून आमी आमचे हे बापूय बी हे कांय आनी तेन्ना कितें कांय तरी जालो हांव पळय पिया भरपूर पिया आनी तुळशी कडेन पडलो आनी बापायक तेणी उठयल्या अरे हरीश तूं भुतूत जा आनी भायर जा आनी ताका घे भुतूत म्हणून आनी म्हाका उखलून मागीर भायर आनी म्हाजी चुलती एक बगूंक लागले कोण उठयता ताका पूण तो दिसना मागीर उठयल्यान आनी भुतूत हाडलो वसऱ्यार अशें खंय गजाल. आता हे सप्तक आमचं सप्तक जाता कार्तिकी एकादशी त्या वक्ता देव सगळा तिथं जाल्याच्या नंतर देवळाकडे स्थापन हे बी जाल्याच्या नंतर तिथून जो वादेत देव येतं तिथं हं येतात हंयसून येऊन ह्या कोणात देव न्हाता देव झाल्याच्या नंतर बाकीचे लोक आहेत आंगार पाणी उडयतात आणि हंयसून येऊन ह्या मारुतीकडे जातो आम्ही तिथं गातो आणि तिथून पुन्हा येऊन मागे परत पुन्हा तसेच कूळ घराकडे जातो. पहिलं मेन आमचं धालोच जाता तिथं त्या धाल्याच्या मानात जातो तिथून गेल्याच्या नंतर कूळ घर त्याच कूळ आता नंतर नवीन बांधला हा त्या कारण ते तुळशी पाया प्रतिष्ठान घालतो आणि तिथून मागे ते वाटेन सरळ देवळाकडे जातो. जाता असताना लोक प्रत्येक कोणी आपल्या भावनेप्रमाणे हे गोपाल काला आयले म्हणतात आणि ताका धंय कालो ह्या त्यांच्या वाटे हातीर घालतात प्रत्येकाच्या किंवा प्रसाद घालतात पंचखाद्य घालतात असा करून देवळाकडे ते जातो आणि तिथं त्या देवळाकडे मग ते समाप्ती करा.